माती घातल्या आणि हे सगळं गव्हाचे घातल्या गारपा घातल्या नीर पडसाची गारपा घातल्या हांगा तर ते घालून यायलाच ना त्यात कमी करपाचें वासणां लावपाचो मिरसांगे लावपाचो जाय तें करपाचें आनी माती घातलेली बाय ती माती काडल्या तेणी आनी खंय व्हांरून घातल्या माडांचो मुळो आयज आमी हांगासर येयल्ले आमची हे कलेक्टर बी हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्ले तेन्ना ते आमी शेतान तेजे माड बी घातलेले तेणी गारफा घातलेली ती गारफा काडली तेणी थोडी माती काडल्या आणि फेन्सिंग बिसिंग तशें थोडी काडल्या रे भितर आसली ती आंब्याची बी आसली पळय ती ना काडल्या ती काडपाची आनी हे फेन्सिंग सगळें काडूंक जाय पळय तें काडूंक ना तेणी थंयसर माती हांगासरली तशीच आसा ही पळय हें उदीक सगळें हाडाता तेजें शेत पळय आनी ती सायडीच्यान सगळें कोसळोन पडलें. ओके, आतां कितें दिलां आशिर्वाद तुमकां? तांकां आमकां 7 दिसांनी आमकां रिपोर्ट धाडटा म्हूण सांगला तेंच्यान पंचायत बॉडी आनी डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो तेणी सांगला 8 दिसां भितर आमकां कितें तें सांगता. आयज वॉर्ड नंबर आल्दोना विलेज पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर उलयता. आयज हें कितें जालां तें एकदम वायट जालां. कित्याक सांग आयज हीं शेतां आमी करपाक जाय हीं आमी शेतां आमी करपाक जाय आनी ही हांवें फेन्सिंग घालें जाल्यार लोकांक वाट आसची ना मिशीन दिवपाक लोकांक ती चलोन वचपाक वचून वाट आसची ना. फेन्सिंग घालपाक आमी एलावड कोणाकूच दिवंक ना. खाजनांनी केन्ना ती गेमी लायनात माड बी लायनात. ताका लागून हें जाता तितलें हांच्यांनी बेगीन काडचें. कित्याक सांग हें आतां एकल्यान घालें फाल्यां दुसरोय घालतलो फाल्यां तिसरोय घालतलो चवथो घालतलो मागीर सगळीं आमची शेतां पाड पडटलीं आनी वाट लागूंक सोडटली. ताका लागून आमी हो व्हाव पासून आमी साफ केला. आमचे ऑनरेबल एम.एल.ए. ज्ञान सर तिकल्याच्या उद्देशी आमी हो साफ करून घेतला. हांवें हो आख्खो पूल हें बुडटालीं सगळीं शेतां आनी कुसतालीं. ताका लागून आमी व्हाव बेगीनचे बेगीन आमचे टॅनंट एसोसिएशन तशें आमचे हांव आनी तसोच एम.एल.ए. इनिशिएटीव घेवन आमी हो व्हाव साफ करून आमी करून काडला. तसोच आमी रानूय बसून आमी व्हाव तो बासून साफ करून घेतला. कित्याक जाय तें बुडटालें म्हाका शेतां केल्लीं जाय ताका लागून हांव जाता तितलो वावुरता. कित्याक आमचें पोट म्हळ्यार आमचें शेत. आयज इन्स्पेक्शन कितें जालें? आयज इन्स्पेक्शन जालां. आयज डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां कितें आयज तें पळयता आनी फुडलें आमकां तो कितें तो रिपोर्ट आपणाक धाडटा म्हूण सांगलां. ओके, तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता हें सगळीं फेन्सिंग हें काडपाक जाय. कित्याक हें फेन्सिंग काडलें जाल्यार हें लोकांक वाट आसतली आनी फुडें हें घालूंक हें पावचें ना. कोणाकूच हें ना एकल्यान घालें फाल्यां दुसरो घाल्यार तिसरो घालूंक पावतलो. आय एम जनार्दन पेडणेकर, वायस चेअरमॅन ऑफ द टेनंट एसोसिएशन. ते आतां पंचायत बॉडी येयला तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां, तलाटी येयला तेणी इन्स्पेक्शन केलां आनी आतां कलेक्टर येयलो. कलेक्टरान सगळें पळयलां आनी आमी सांगलां की माती फिलअप केला पळय तें सगळें क्लियर करपाक जाय. फेन्सिंग पळय आहा तें मातशें क्लियर कर सांगलां. शेत आहा तांकां रोयनी शेत रोवनी कांदे गिमान मागीर कांदे लावनी मिरसांगे सगळें लावन कित्याक तें फेन्सिंग केलां म्हूण तें देगी शेतां आहा पळय तांकां त्रास जाता आनी तेंचे कंप्लेन आमकां येयला तें आमकां क्लियर जाय आनी आमकां व्हडलें कांय ना आनी तें बरे भाशेन पिसफुली करूंक जाय. झगडी करून हें करून ना आमकां बरे भाशेन हांगा दीस काडपाक जाय आल्दोना. तेंच आहा कितें ऑब्स्ट्रक्शन येवंक जायना बाकीच्या शेतकारांक. ओके. I'm Cecilia Classo. These people, tenant association, and mostly the Savio Fernandez. तो म्हाका खूब त्रास करता. हांवें माती घातल्या म्हण फकत ओन्ली फॉर द मिशनरी म्हाका माती घातले. हांवें कांय ग्राफ्टिंग लावंक ना, ओन्ली कोकोनट ट्रीज लायल्या आनी आय हॅव डन अ फेन्सिंग बिकॉज ऑफ द कावज येता म्हणून पिग्स येता म्हणून हांवें फेन्सिंग केला. परमिशन ऑफ द एग्रीकल्चर. I have nothing to do with them. येयले पर सोतायता. All the collectors
कलेक्टर्स DC ते सगळे येऊन गेले, कांयच तांच्यांनी हें करूंक ना, म्हणजे एक्शन घेवंक ना. तरी पूण म्हणटा ते म्हाका तुजें एक्शन घेवंक जाय, एक्शन, पूण कांयच ना तितून म्हजें एक्शन घेवपाक. मदें तर इल्लीगल फेन्सिंगाचो प्रॉब्लेम सांगला तेंच्यानी. बघा तो पावस आनी येता म्हणून हांवें ती फेन्सींग घातलें आनी कोणाक ब्लॉक जायना थिंगा फेन्सींग हेका मिशनरीज ऑन टॉप दॅट सायड दे गो मिशनरीज आनी कांय प्रॉब्लम कांयच ना तितून. ओके, आयज इन्स्पेक्शन कितें सांगला तुमकां? आनी तें इन्स्पेक्शन जालें तें तरी पूण पळयता म्हणून तेंच्यांनी, पूण म्हजे हितून मामलेदारान तिणी येवन पळयलें, ती म्हणटा सगळें फीट एंड फायन आहा, नथींग इज रॉंग इन दॅट, बट दीस पीपल आर कमींग एवरी टायम एंड तांकां सोतायता म्हणून सगळे वाटेन. सो तेंचो कांय ना इश्यू म्हणटा ती, तुजें कांय सारकें आहा म्हणटा ती, फकत मिशनरी दिवपाक तुवें माती घातली. ओके, हांवें माती मातशें सुबेज एक्स्ट्रा पडली ती आनी नो म्हणना, पूण ती काडली हांवें ती माती तितूंतली. ओके, So तुका सगळे परमिशन्स मेळना? परमिशन मेवलां म्हाका सगळें. कोणाची घेतला? हांवें हेजें घेतलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर द फेन्सींग आनी माडांक हांवें माड लायले, कित्याक कोण लोक सांगता शेतान माड लावंक जाय. हांवें सगळे खूब लावंक थोडेच लायले माड म्हाज्या शेतान, सायडीक लायले, बॉर्डरीक लायले. लोकांच्या शेतान पाड दिवंक ना, हांवें 3 मिटर सोडून हें केलें. आनी हांव शेत करता, सगळें कल्टिवेट करता, लायक पावसाच्या दिसांनी हांव हें करता, शेत करता आनी हेजे गिमाच्या दिसांनी लायक ओसाणो आनी भाजी पालो सगळें करता. आनी म्हजे शेतान 2 बांयो आहा, तरी पूण हांवें हेतून टावन एंड प्लॅनिंगान म्हजे 5 रुमांक एप्लाय केला. No, this complaint is to be redressed by the panchayat. Okay. We have got nothing to do with this. So what was your observation? So I observed that no filling has been carried out. Earlier filling was done, that has been removed. Okay. Presently there is no filling of land. What about the barbed wires that are put? Barb, I feel it is illegal. That issue needs to be redressed by the panchayat. Okay. So any assurance given now? I don't know, the panchayat will take the action.